हाय फ्रेंड्स, कशी आसात तुम्ही सगळीं? आज आमी करूया चाको करपा खातीर हांवें सगळे इन्ग्रेडियंट्स घेतल्यात। चाको हांवें बरो धुवन कापून घेतला आनी ताची माव काडून घेतल्या। माव काडून तातूंत भितर उदक घातला, मीठ घातला आनी इल्लेशें तेल घातला, कित्याक तेलान ताका चड वीक आसता, तो चड लागना। मागीर 2 सिटी काडून घेतल्यात। मागीर हांवें स्ट्रेन करून घेतला आनी चाको बरो धडावन घेतला। धडावन घेवन हांवें भितर मीठ घातला, सोय घातल्या, तातूंत मिरची पावडर घातला, कोरिएंडर पावडर घातला, गरम मसालो घातला, हळद घातल्या आनी सगळें कालोवन घेतला, एक जीव करून घेतला। सगळें एक जीव करून घेतला, कालोवन घेतला, बरें मिक्स करून घेतला आनी हांवें गॅसीर कायल दवरल्या। तातूंत 2-4 चमचे तेल घातला, हांवें लसूण धडावन घातल्या, सासवां घातल्या फोडणीक आनी तातूंत थोडोसो हिंग घातला आनी सगळें हांवें अशें तळसून घेतला आनी तातूंत भितर तें हांवें एक जीव करून दवरिल्ले सगळे चाको तो वतून सगळें मिक्स केला आनी आतां आमी सर्व करूया।